नमस्कार इश्टानो, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां समेस्तांक येवकार। इश्टानो, आयज आमी पावल्या पर्वरी मतदारसंघात एक खाशेली कार्यावळ तुमच्या खातीर घेवन। ह्या खाशेल्या कार्यावळीचें नांव म्हळ्यार मंथन मतदारसंघाचें। पर्वरी हे मतदारसंघ पळयले जाल्यार खूब अशे उदरगत जाल्लेले आसा, म्हळ्यार जायत्यो साधन सुविधा आनी हेर कांय गजाली सुद्दां लोकांक उपलब्ध आसात। मात थळाव्या लोकांक हाचो लाव जाता काय कितें हो प्रश्न घेवन आयज आमी पर्वरी भोंवतली। चलात तर लोकांचे प्रश्न आमी आयकुया। खोटेन हांगा जायती डेव्हलपमेंट केल्या आनी ती दिसता सुद्दां, तुमकां सगळ्यो साधन सुविधा हांगा मेळटात। मात नीज गोंयकारां खातीर तुमच्या लोकल बिझनसां खातीर तो हांगा तुमकां कितें मदत करता? मदत म्हटल्यार आमकां जाता लास्ट आतां 3 वर्सां जालीं हांगा काम आमी गाडी लायता, एक घर म्हाजें हांगाच आसा। आमकां अजून अशें कोणी प्रॉब्लम अशें कोणाचें कांय येवंक ना। कितें म्हणटा त्रास करता अशें कोण पंचायतीचे जावं किंवा पंचायती अप्रुवल बीन सगळें मात तें आमकां सगळें मेळलेलें आसा, तशें कांय त्रास ना तेजे। म्हणजे आमकां फायदो जाला हेजो। फायदो जाला अशें आमी म्हणटात। मात बाकीचे आतां डेव्हलपमेंट आसा, म्हणजे कोवीड काळान सुद्दां आतां जायते अशे लोकांचे जॉब्स गेल्यो, नोकऱ्यो गेल्यो, त्या वेळार तांच्यांनी तुमकां कितें अशें हेल्प केलेली? ना, तशी डायरेक्टली हेल्प अशी कांय ना। मात बाकी सान म्हटल्यार कितें दुसऱ्या भाशेन कितें मेडिकल अशें कितें जाय आसलें ते हेल्प जाताली, मात डायरेक्टली अशी मॉनिटरी हेल्प कांय नासलें। हय, फाटल्या म्हणजे 2 फावटी आतां रोहन खंवटे हांगा जैतिवंत जाल्लेले आसा आनी ह्या फावटी ते बीजेपीन तांच्यांनी प्रवेश केला, तर त्या संदर्भात तुमकां कितें दिसता? म्हणजे तेंच्यांनी तुमची संमती घेतलेली ह्या विशयार? ते विचार म्हळ्यार पंचायत मेंबरां तांकां कॉन्फिडन्सान घेतलेले सगल्यांक आनी मागीर तेणी ते स्टेप घाला। तेणी कितें फुडें पळोवनूच अशें कितें घेतला आसतलें स्टेप ते बीजेपीचो सरकार येवपाचो, म्हणजे सेंटराकूय बीजेपी सरकार म्हणून एक स्थिर सरकार दिवपा खातीर तेणी ते स्टेप घेतला आसतले। आमी जेन्ना मत मारपाक वयता आपले, तेन्ना आमच्या मनान कांय एक्सपेक्टेशन्स आसता, कितें तरी चिंतूनच आमी तें मत त्या मनशाक दिता। सो तुमचें कितें एक्सपेक्टेशन आहा तुमच्या आमदारा कडल्यान? एक्सेप्टेशन कांय ना, अशें आतां कितें तेणी काम करीत आयला तो अशें फुडें अशेंच करपाचें। तेणी आमकां कितें जॉब्स क्रिएट करून गव्हर्मेंट जॉब्स दिवपाचे, की कसली ती फाल्यां कितें कसली मेळटा ताका मिनिस्ट्री मेळटा, त्या मिनिस्ट्रीन जॉब क्रिएट करून तेणी जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाचें भुरग्यां खातीर। थँक्यू। तर आमी अशाच एका पर्वरच्या दुकानार सद्या पावल्या। तर आमचो प्रश्न असो आसा, म्हळ्यार तुमी कितली वर्सां जालीं हांगा आतां काम करतात? बिझनेस 1976 टील टुडे। हां, ओके 1976 भुरगेपणासून बिझनेस करता, 5थाक आसतना। ओके। आतां म्हणजे आतां ह्या काळांतर आमचे 2 इलेक्शनाक तरी तुमचो रोहन खंवटे हांगर जिखून येयला, निवडून येयला आनी म्हणजे तुमी सगळें पळयलात राजकारण तें कितें चल्लां तें सगळें पळयलात। तर तुमच्या वेवसायान वा तुमचे जे प्रश्न आहात ते ताणें सुटावे केल्यात काय कशें कितें? केले आमचे कडेन हेल्प खूब केला आमकां तेणें आनी करीत आसा, अजून सुद्दां करता आनी आमी तेज्याच फाटल्यान आसा आनी फाल्यां आमी तेज्या फाटल्यान आनी तो ताका फूल स्विंग सपोर्ट आहा हांगासान आनी तोच येवपाची अशी शक्यता आसा आनी काय। तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन्स आसा, म्हणजे जेन्ना तुमी मत दिवपाक वयतात जेन्ना तुमच्या आमदारा कडेन काय हें आसता की अशें जावपाक जाय आनी अशें करपाक जाय, तुमच्या खातीर अमक्यो अमक्यो गजाली जावपाक जाय, म्हणजे रस्तो म्हणा वा तुमच्या भुरग्यां खातीर काम नोकऱ्यो, त्या संदर्भात तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन्स आसता तुमच्या आमदारा कडल्यान? आमचें सगळें डेवलप व्हडलें जाल्लें आहा, तरी पूण थोडें काम उरलेलें आहा तें आमचें करचें आनी भुरगे खूब बेकार आसा तेंचें काम करपाक जाय आनी ह्या हितून आमी झडटा तेका। पर्वरी मतदारसंघात भोंवतना असोच आमी फावटी मारतले तेन्ना आमकां एक थळावो नागरीक हांगा मेळ्ळा, ताजे कडेन आमी संवाद सादया। तर सर, आमचो असो प्रश्न आहा, म्हळ्यार पर्वरी मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट जाता आमचें जाता काय जायना हें तुमी सांगात आनी तुमकां आनीक कितें अपेक्षा, आनीक कितें जावपाक जाय पर्वरीन? पर्वरी मतदारसंघात खूप डेव्हलपमेंट झालेला रोहन खंवटेच्या हितून, त्याच्या माध्यमातून आमचे चिल्ड्रन पार्क जाल्लेले आहा, गार्डनां खुबशीं जाल्लेली आहा, सायन्स पार्क जाल्लेले आहा, मागीर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जाल्लेले आहा, हांगासर नाना नाचवाचे पार्क जाल्लेले आहा, बिठोणान धाकट्या भुरग्यांक खेळपाकूय हांगासर चिल्ड्रन पार्क तयार केल्लेले आहा। तशेंच आतां नेईत हालींच क्रिमेटोरियमाची एक मोठें उद्घाटन केल्लेलें आहा, जे गोंयान एक 2-3 क्रिमेटोरियम आसतली तितून आमचो नंबर लागता, अशी मोठी क्रिमेटोरियम जाल्लेली आहा।
आतां थोडेशे हांगासर उदकाची मातशी समस्या ती थोडे दिसांनी सर येयल्या उपरांत जातली, रोवन सर येयल्या उपरांत जातली न्ही. तशें आनीक म्हणजे आतां लोकांक नोकऱ्यो मेळना ते प्रश्न आसा बायलां खातीर. आनीक जे आरक्षण म्हणजे तांच्या सेफ्टी खातीर कांय अश्यो येवजण्यो करपाक जाय. तशेंच कोरोनाक लागून जायत्यांचे कामां गेल्यात, तेंच्या खातीर कितें हेल्प बीन केल्ले? तशें आमचे पंचायतीचे मेंबरांनी सरांनी अशे लोकांक हेल्प खूब केल्लेले आसा. म्हणजे तांकां कितें वांटप जाल्लें म्हणजे कडधान्याची वांटप दिल्लें आहा, जावं म्हणजे वखदां जाय पळय डॉक्टरांक मेळोनूय तेंच्यांनी तशें इन्फॉर्मेशन दिवन सगळें ट्रिटमेंट दिवपाचें तें केल्लें आसा. जे कोण सिरियस केसीस आहा पळय तांकां ऑक्सिजन पुरवठे केल्लेले आहा. अशें खूब काम केल्लेलें आहा खूब लोकांनी. आनी बायलांची सेफ्टीक लागून म्हटल्यार तशें सर इनिशिएटीव घेता हें करपाक लागून बायलांची सेफ्टी करपाक. आतां कोरोनाक लागून सगळें ऑनलायन जालां म्हणजे भुरग्यांचें शिक्षण म्हणा सगळें. मागीर तेंचे ज्यो फिजिकल एक्टिविटीज आसा त्यो थोड्यो कमी जाल्यात. मात तेज्या खातीर तेंच्यांनी कितें म्हळ्यार लायब्ररी म्हणा मागीर फिजिकल एक्टिविटीज करपाक ग्रावंड्स बीन तशें कितें? तशें एक सायन्स पार्क म्हणून वयर पर्वरी तयार केल्लेले आहा, जेणे करून थंय वचून आपलो अभ्यास बी करूं शकता. नाजाल्यार आतां थोडे एरिया जशे आहा मंटप आहा देवस्थान आहा पळय थंय वचून तेंच्यांनी ते शिक्षण बी घेवंक शकता थंयसर. आनी थंय ज्या जाग्यार वायफाय बी आहा पळय थंय ती सुविधा तयार केल्लेली आसा. तशें देव बरें करूं. तर इश्टानो सध्या आमी आसा पर्वरच्या मतदारसंघान आनी हांगचो माजी आमदार रोहन खंवटे सर आमच्या वांगडा आसा. तर सर आमचो प्रश्न असो आसा की फाटले 2 फावटी तुमी हांगा जिखून निवडून येयलेले आसा आनी लोकांचो बरोच प्रतिसाद तुमच्या वांगडा आसा. तर तुमचो प्लॅन तुमचें विजन कितें पर्वरच्या लोकां खातीर? 2 गोष्टी आसा. एक गोंयचो प्लॅन, दुसरो पर्वरीचो प्लॅन. सेंटर BJP आसा, स्टेटानूय BJP आसा आनी फुडें जेन्ना आमी पळयतात ज्या तरेन इनस्टेबिलिटी बाकी कडेन जावंक लागिल्ली आसा जी आमी पयलीं पळयल्या स्टेबिलिटी जाय जाल्यार वी नीड टू वर्क ऑन अ प्रॉपर स्टेबल गव्हर्मेंट. जेन्ना आमी फुडली विचार करतात आज जेन्ना BJPन प्रवेश केला आमी कार्यकर्त्यां कडेन पंच मेंबर ZP सगळ्यां कडेन उलोवन आमी आज फुडें प्रवेश घेतिल्लो आसा टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू वर्क टुवर्ड्स अ पॉझिटिव्ह थॉट ऑफ एज फार एज गव्हर्मेंट इज कन्सर्न. पर्वरी खातीर आनी गोंया खातीर जे विचार आज पर्यंत मांडल्या ती मांडपा खातीर खुबशे असे विशय आसात जे मांडपाक ऑपॉर्च्युनिटी जाय आशिल्ली आनी आमकां संदी मेळना ऑपोजिशन आशिल्ल्याक. येता तो सरकार BJPचो जातलो तातूंत कांयच दुबाव ना. आनी तेन्ना हे सगळे प्रश्न गोंयचे प्रश्न आसूं नाजाल्यार पर्वरीचे प्रश्न आसूं कितलेशेच फुडें आमी चालीक लावपाक शकतले. सर तशेंच थळाविकांचे काही प्रश्न आसा मागीर ते उदकाचे आसूं रस्त्याचे आसूं. तुमी म्हणलें की तुमी जायते अशे टॅकल केल्यात आनी आजून थोडे करपाचे आसात जाल्यार तितून तुमी तुमकां खंय दवरता म्हणजे कितले तुमचें आजून काम जावंक ना आनी जर तुमी निवडून येत जाल्यार ते तुमी करतली ते खंयची कामां आनी कसली? काम कितलें कंप्लीट जालां हें लोकांनी थारावचें आसता. इफ आय से आमी 200% आमी आमच्या सगळ्या टिमान 200% प्रयत्न घाल्लो आसा. ऑपोजिशनान आसून जे विशय पर्वरकारांक इम्पॉर्टंट आशिल्ले ताजें अस्तित्व तयार केलां. जे प्रोजेक्ट्स रुलिंगाच्या हातून सुद्दां दिश्टी पडचे ना ताका एक लाँग टर्म विजन जाय पडटा. लाँग टर्म दूरदृश्टी दवरून जेन्ना विजन प्रोजेक्ट्स हातान घेतल्या करी प्रॉब्लेम्स आशिल्ले हांगा तुमी पयलीं फाटल्यान संदीप सरपंच आसतना आमी ही पंचायत घर कंप्लीट केलां. कोणा खातीर केलां, कित्या खातीर केलां? युथां खातीर ग्रावंड केलां. हो तुमकां आनी खंय दिश्टी पडटलो काय ना हो तुमी एज प्रेस एंड मिडिया तुमी पळोवंक जाय. तुमी ती वास्तू पळोवपाची गरज आसा की दीस इज अ क्रिएटेड फॉर आवर पीपल. आमच्या पर्वरच्या लोकांक येवन वापरपाक. वयर गेलो जाल्यार उदकाची समस्या खातीर अस्नोडेच्यान आसा प्रॉब्लेम हें सगळ्यांक खबर आसा. सोल्युशन नाशिल्लें आमी सोल्युशन काडलां. सोल्युशनाक ऑपोजिशन आशिल्ल्यान थोडे डिले जाले खरें बट वी हॅव कंप्लिटेड एट वॉटर प्रोजेक्ट वीच वील गीव वॉटर इन पर्वरीम फ्रॉम पर्वरीम. पर्वरी ह्या वाठारान आमकां जशें उदरगत दिसता तितून आमकां पारंपारीकता सांबाळपी शेतकार आनी तांची शेतां भाटां दिसतात. तर अशीच एक अस्तुरी जी इतली जाणटी जावन लेगीत आपल्या शेतान वावुरता त्या अस्तुरे कडेन आयज आमी संवाद सादतली. तूं आतां शेतान जेन्ना काम करता तेन्ना तुमचो म्हणजे तुमकां अश्यो जायत्यो आडखळी येता अडचणी येता त्या वेळार तुमचो आमदार आसा तो तुमकां कितें हेल्प करता? करता हेल्प करता आमचो आमदार करता दिता. मिशिनां दिल्या, सारी दिल्या, सगळें दिलां तेंच्यांनी. शेताक सारी दिता वर्सान एकदां. परत पिकेच्या दिसांनी मिशिनां घालता, परत शेत नांगरता. अशी सगळी आमकां तो दिता. अशी थोडी थोडी आमकां हेल्प करता. म्हणजे आतां पळय हो रस्तो बीन आतां वणके पडल्या वणक्याक कोण पळयत ना. थोडे ते माती घालता, थोडे ते हांव चलोवंक तूं चलोवंक करतात रस्त्याक. ह्या हे टँकर चलता पाणयाचे सगळे. आतां दोग जाण आमदार आहात ते दोग जाण आतां शेतकारी
बांयो मारून उदीक विकता पूण ते रस्त्याक कोण पळयनात. आतां मातसो रस्तो केला तेंच्यांनी म्हणल्यार पडटना दुखालतना वतानी आमी दुखालता. कितें करपाचें? शेतांनी अश्योय राटावळी एक उदकाचे टँकर आसा, आमी कितें करपाचें? वाटेक दुखालता, गुण्याक आपटाता, जाल्यार रस्तो करा रे, रस्तो करून बोवाड मारता, मागीर मातशी ते हाडून घालता माती. अशें चालू आहा गाडयांची कामां. सारको रस्तो बांदून दिना अजून. ना सारको रस्तो बांदलेलो नेमून उडयलो, टँकर वचून रस्तो बिरो घातलेलो, सगळो रस्तो पाड जालो. ह्या भाटकारान घर बांदला पळय तेन्ना तेणी विरो घालून रस्तो आपूण स्वता केल्लो. त्याच्यात तो त्या भाटकाराचोच रस्तो तो तेंच्यांनी घेतलो. आतां तो सगळी पब्लीक केलो लोकांनी. अशें चलता. हे टँकरीच आसता. मात आतां तुमच्या घरान वचपाक बीन हीच वाट. हीच वाट आमच्या घरान वचपाक. शेत म्हाजें सकयल शेतान, पूण ही वाट आतां आहा शेतान. रस्तो सारको करपाक जावो न्हू तेंच्यांनी, सरकारान बांदूंक जायो. तो शेता कडलो म्हाजो आतां पोरसा कडेन तो व्हाळ सगळो नेमला, कोसाळ्ळो, तो व्हाळ बांदूंक जाय. तो व्हाळ आतां वयरसून सगळो बांदलो, म्हाज्या शेता कडेन व्हाळ बांदूंक ना. तो आतां मोडला पयर मातसो, ताका आतां माती घालतली म्हण माती घालो नेमलो ट्रकान वाटी. अशें ते चलता आतां. कोण आपले आपले गट करून घेता सगळे लोक आनी हे हांगाच सुट्टात, हेका कोण पळयना. असो चालू आहा धंदो आतां ह्या पोरवडच्या लोकांचे प्रश्न आमी अशीच आयकून घेतली. मात सद्या घेवया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. लोकांच्यो कांय समस्या आसता, कांय प्रश्न आसता आनी तेच आयकून घेवपाक आयज आमी आयल्यात पर्वरी. तर आयकुयात तांचे संवाद, तांचे प्रश्न आनी तांच्यो समस्या. इश्टानो, तर आतां आमी पावल्यात 4 मानस ब्रिट्टना हांगा. पर्वरचो हो सोबीत सुंदर वाठार आनी हांगल्ल्या लोकांचे प्रश्न कितें ते समजून घेवया. तर काका, हांगा तुमकां कितें प्रश्न आहा, तुमकां कितें समस्या जाता, त्रास जाता कसलो तुमकां हांगसर? आमकां त्रास कसलेच ना हांगसर. आनी कितें विचार त्रास आमकां कांयच जायना त्रास. म्हणजे तुमचो आतां वेवसाय आसा, तुमी हांगा कश्ट करून हांगा तुमचें पोट भरतात, म्हळ्यार तुमकां कितें हेल्प जाय ती तुमकां हेल्प कोण करता? हेल्प तो करता हो आमचो आमदार आहा न्हू रोहन खंवटे, तेजो हेल्प बरो आसा. विकास बीन बरो करता तो. आतां पंचायत पळय काय बरी केल्या, ग्रावंड केल्या, बरो विकास करता. आनी आमकां फुडें तोच जाय. आमी जेन्ना एक वोट आमची जेन्ना आमी आमचें मत दितात तेन्ना आमचे अशें कितें अपेक्षा आसता की आमच्या आमदारान हें करपाक जाय. जायते खेपे आमदार तें करता सुद्दां, मात कांय कडेन ताका आनीक आसता, बाबा तूं हें कर, पुता तूं हें कर. तर तुमकां त्या संदर्भान कितें सांग, म्हणजे आनीक कितें एक्सपेक्टेशन आसा तुमचे? तसो विकास सोंपपाचो ना, विकास चालूच आनी तो करीत रावता. सांगल्या उपरांत पंचायतीक हें तें करीत रावता तो. म्हटल्यार कितें ताका पळोवंक अशें जाल्यार ताका 2.5 वर्सां कितें गावल्या. तो 10-15 वर्सां जालो आतां आसलेलो. म्हटल्यार ताका 2.5 वर्सां गांवांत बसून ताणें विकास बरो केला हांगसर. पर्वरीन विकास बरो जाला. हे सालवादर दुमून थंयसरूय विकास बरो जाला आनी तो बरो मनीस आनी बरो हे जिद्द आसता ताका कामां करपाची, जिद्द आहा. तर तुमी तुमच्या सरकाराचेर, तुमच्या आमदाराचेर बरेच खुश आसात. आमी खूश आहा तेजेर, आमी खूश आहा. व्यतिरिक्त आनीक कितें काम बीन तुमी करतात हांगा काय हेच तुमचो धंदो? धंदो हो नुस्त्याचोच न्हू. होच आनी हय. कांय ना? ना आनीक कांय ना. घरान मागीर अशें कितें येणावळ बीन कशें कितें? तशें आमकां आमच्या भुरग्यांक आजून जॉब मात गावंक ना इतकेंच. आतां भुरगीं आमची शिकलेलीं आहा. कारण आतां पळोवया फुडें आमचो आहा न्हू आमचो आमदार, तो करता न्हू कामां. तर तुमकां फक्त भुरग्यांक हे जॉब्स बीन त्या संदर्भान? शिकलेलीं आहा न्हू आमची, भुरग्यांक जॉब मात गावंक ना इतकेंच. कारण आमचो हे आमदार बरो आहा. तशी उदरगत दिसता, म्हणजे डेव्हलपमेंट करीत आहा आनी केल्याय बीन तेणें खूब उदरगत केल्या. आतां थंय सालवादर दुमन वतात न्हू, 2 ग्रावंड गेल्ल्या, पंचायत इतकी सुंदर आहा थंयसर. बरें काम केलां. आनी पर्वरी तशेंच खूब काम केलां.
आता सांजेचो वेळ जाला आणि या सांजेच्या वेळार लोक हांगा पासयो मारतना दिसता आणि असोच एक नागरीक परवरचो आमकां लोकल मनीस आमकां हांगा गावला आणि आमी आतां तेजे कडेन संवाद सादुया. तर सर आता वेंचणुकेचो टायम येयला आणि फाटल्या फावटी जेन्ना वेंचणूक जाल्ली तेन्ना जायतीं आमकां अशीं आश्वासनां दिलेलीं आमच्या आमदारांनी, ती तुमकां पर्वरी वाठारांत पुराय जाल्यात कशी दिसता काय ना? ना जालें ना. सो बेस्ट दे गिव फॉल्स प्रॉमिसीस, कळ्ळें न्ही, तितल्या पुरतेच ते. तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन्स कितें आसा तुमच्या आमदारा कडल्यान? म्हळ्यार डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी, कळ्ळें न्ही, बट ते आपल्या स्वार्थासाठी करता. आता तो BJPन गेला, कळ्ळें न्ही, मागीर आतां तेका सगळे आयते रेडी मेळ्ळे BJPन. आता जेन्ना तुमचो आमदार BJPन स्वता आपूण गेलो तेन्ना तेंच्यांनी तुमकां अशें विचारलेलें की बाबा, कित्याक तेणीन अशें विधान केलेलें की आमकां लोकांनी सांगलां म्हणून आपूण नो सांगलें ना तेका, आनी ही हॅज नॉट कन्सल्टेड द पीपल. तेणी आपल्या स्वार्थासाठी गेला तो मिनिस्टर जावपाक, कारण BJP इज द रुलींग पार्टी न्हू, त्यासाठी. तर इश्टानो, आनी एक परवरचो नागरीक आमच्या वांगडा आसा, आमी तांच्या कडेन संपर्क सादया. तर तुमचो आमदार रोहन खंवटे आतां आसलो आणि फाटल्या 2 फावटींतून तुमच्या कडल्यान निवडून येयला. तर तुमची एक तांचे कडेन आमदार म्हणून कितें अपेक्षा आसा? आमकां काय ना, ती वाटा केला, रोड बी वाट, घरातली हीच कामं केल्या पुरो आमकां, आणि तेणी केला, चडशी केला. तो आमदार आसूं नये नाल्यार नसूं नये, पण कामं करता आणि अवसरात घरा कडेन येता. आपयला की रोखडोच येता, कोण येना श्रीमंत पयशे कर अशें काय ना, बाबडो बरो येता. आनी आमकां तोच आसा जाल्यार पुरो, आमकां आनी काय गरज ना, पुरो. म्हणजे मनशाचो जसो जसो वय वाडटा तसो तसो जाणटो जाता आणि ताका सगळें कळटा, ताका अनुभव मेळटा, म्हणूनच ताका जाणकार म्हणटात. आणि अशेच 2 जाणकार आयज आमकां हांगा मेळ्ळ्यात, तांचे कडेन आमी संवाद सादया. तर आमचो आतां प्रश्न असो आसा की आतां पर्वरी जर आमी मतदारसंघ म्हणून घेतले जाल्यार तुमकां हांगा कितें उदरगत दिसल्या आणि तुमकां आनी कितें उदरगताचे एक्सपेक्टेशन कितें अपेक्षा? म्हणजे बाकी तशें सगळें बरें आसा, पूण प्रॉब्लेम आसा हांगासर उदकाचो. आतां उदीक आसून हे उदकाची मॅनेजमेंट करिना, पंचायतूय करिना, PWD करिना. आश्वासनां सगळीं कंप्लीट जावूं नात, कारण ताणें पयलीं सपोर्ट दिल्लो, म्हजो सपोर्ट काडलो, पूण ते आतां फायनल स्टेजीचेर आयल्यात आनी तो परत BJPक आयला. म्हणजे म्हाका दिसता ती सगळीं ह्या हातूंत टर्माक जातलीं. तर उदकाचो प्रॉब्लेम असो, व्हडले टँक बांदिल्ले आसा, तुमी पळयला न्ही, ती जर कंप्लीट जालो तो प्रॉब्लेम जावचो ना. रस्ते बरे केल्यात, आनीक जरा क्लिनिनेस जाय. पर्वरी मातशें लोकसंख्या वाडत गेल्ल्यान क्लिनिनेसीची मातशें प्रॉब्लेम आसा, ते सगळ्या पळयात. ना जाल्यार पर्वरी अशी एरिया बरी आसा. जशें आमच्या जाणकारांनी सांगला की जायत्यो अपेक्षा, तेंचे एक्सपेक्टेशन जे असले ते पूर्ण जाल्यात, मात आनीक कांय जावपाच्या वाटेर आसा. तर इश्टानो, आनीक फुडें वचून पळोवयात आमच्या मतदारांचे कितें आसा प्रश्न. जॉबाचें काय डेव्हलपमेंट जावना, मेन म्हणजे जॉब. आनी मागीर ती गार्डनां बिर्डनां, रस्ते बिस्ते डांबर बिर घालता तें तितकें. आनी अशें कितें डेव्हलपमेंट प्रत्येक कोणाच्या घरा वचून जॉब मेळलो कोणाक ना. मेन म्हणजे लोकांक कितें शिकल्या, आतां यंग भुरगे आसा न्ही शिकलेले, तांकां जॉबाचे कांयच पळय हें ना, फॅसिलिटीज ना, खंय तर जॉब मेळना. सगळे कडेन तेंच चल्लां, हांगाच न्ही, सगळें ऑल ओव्हर गोवान तेंच चल्लां. आणि कोरोनाक लागून अशें जायते लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात, काम गेल्यात, आणि त्या खातीर सुद्दां सरकारान कितें तरी करूंक जाय तेंच्या खातीर. बरोबर, तुमी सांगता तें बरोबर आसा. म्हणजे कोणाक फॅसिलिटीज मेळटा तांकां मेळटा, कोण वशिला आसा तांकांच मेळटा आसतली. आमकां इतकी वर्सां, म्हाका आतां 64 वर्सां, आमी गोवोरमेंटाची कसलीच फॅसिलिटीज घेवना, आनी खंयच्या गोवोरमेंटान आमकां कामाक लायिल्लें म्हणून खबर ना. आमकां नाका, आमची फुडली पिढी आसा न्ही भुरग्यांक, तांकां तरी खंय तरी एक जॉब दिवपाचो. तर जाणकारांच्या मतांनी आनी एक मत जोडपाक आमी आयले एके अस्तुरे कडेन. तर आमकां हें जाणपाक जाय की हांगा म्हणजे पर्वरी मतदारसंघान आतां उदरगत जाता काय ना, आनी जर जावपाक जाय जाल्यार आनी कितें कितें जावपाक जाय? तशी जावंक जाय तशी जावंक ना. पयलो पाण्याचो प्रश्न पयलो सोडोवंक जाय. दुसरें जे
युवा हें आसा न्ही तांकां नोकरेच्या बाबतीन खूब हें आसा, त्रास जाता मेळपाक. आनी तातले त्यात सकयले जे आसात न्ही तांकां चड त्रास जाता. सगळी कडेन आपापल्या हाजे प्रमाणे हे भरती करतात वेगवेगळ्या हाजेर. वेकन्सी जाल्यो काय ना की वेगवेगळ्या हाजेर सगळे जाण आपलो मनीस थंय बसयतात. आनी तातूंत कितें जाता जाका काही वेळा अनुभव नासता अशे जर ते बसले जाल्यार मागीर उदरगत खंयची जातली. योग्य मनीस मेळपाक जाय न्ही. ते सिलेक्शन करता आसतना योग्य रितीन केले जाल्यारूच जातले न्ही. पण प्रत्येक जाण जर आपल्या हातून जर बसयले जाल्यार ते जावचें ना. उदरगत थंय हाडटा. देव बरें करूं. तर सर आमचो असो प्रश्न आसा की पर्वरी मतदारसंघान आतां आनीक कितें उदरगत जावपाक जाय आसली आनी तुमचे कडेन म्हणजे कितें अपेक्षा आहा आमदारां कडल्यान? आमदारा कडल्यान अपेक्षा म्हणजे फक्त उदकाची रेगुलर उदक वॉटर सप्लाय सारको मेळोंक जाय सगळ्यांक. रस्ते सारके आसूंक जाय. ड्रेनेज उदकाची पळय पावसान ती ड्रेनेज ओवरफ्लो जाता ती सारकी आसूंक जाय. मागीर इलेक्ट्रिसिटी सारकी आसूंक जाय. हांगा लायटी सारक्यो पिकी पिकी करून पेट्टा पालवतात तश्यो लायटी आसता. उदक सारकें सप्लाय नासता. तें नासतना न्यू कन्स्ट्रक्शन जाता. 500 फ्लॅटाचें कन्स्ट्रक्शन जाता. तांकां परमिशन दितात. ग्रावंड जे भुरगे खेळटाले पळय आमी खेळटाले पळय ते ग्रावंड डेवलपमेंट म्हणून डेवलपमेंटाच्या नांवान व्हडले हें केलां एकेडमी केल्या पूण त्यो आजून कंप्लीट जावंक ना. इनकम्प्लीट आसा. त्यो कंप्लीट जावंक जाय आनी तितून जाल्यो जाल्यार त्यो भुरग्यांक गांवांतल्या भुरग्यांक फ्रिली खेळोंक मेळोंक जाय. जे पयलीं खेळटाले पळय तशें. आतां ते पेड आसलेले कशे आमी खेळटले. ते सगळे मोठे लोकूच खेळटले न्हू. आमकां काय खेळपाक मेळपाचें ना थंयसर. सो आमचे भुरगे खंय खेळटले मागीर. ग्रावंडूय ना. अशें डेवलपमेंट हे डेवलपमेंट न्हू. आमकां जे आसा तेच डेवलप करून दिल्यार पुरो आसलें. ते डेवलप जायत ना. पळय जाल्यार न्यू कन्स्ट्रक्शन जाता आनी ताका डेवलपमेंट म्हणटात. आनी त्या कन्स्ट्रक्शनाक रस्तो जाय जाल्यार तो रस्तो नवो बांदता आनी डेवलप केलो म्हणटा. गांवांसून रस्तो दिलो म्हणटा तुमकां आनी कितें अशें. हे डेवलपमेंट न्हू. डेवलपमेंट गांवांतल्या लोकां खातीर आमच्या खातीर करा आनी मागीर तुमी फुडलें चिंता. पयलीं ते आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको डेवलप करून दिया लोकांक. ते लोकांक मेळचें सगळें. मागीर तुमी फुडलें करा. पूण हांगासर न्यू फ्लॅट्सांक हें दिता परमिशन्स दितात. ते दिवपाच्या पयलीं हें करा म्हणटा प्रोजेक्ट्स न्यू हाडच्या पयलीं. इश्टानो पर्वरच्या मतदारसंघात भोंवतना आमी जायत्या स्थायिकांचे विचार आयकले आनी आतां आयकया एका विरोधी पक्षाचे विचार. तर सध्या आमच्या वांगडा आसा एडवोकेट शंकर फडते. सर सध्या तुमकां विचारपाक जाय आसलें की तृणमूल काँग्रेस ही गोंयकारां खातीर खासा पर्वरच्या लोकां खातीर कितें डेव्हलपमेंट्स वा कितें प्लॅन्स घेवन येतली जेणे करून त्या लोकांनी तुमकां वोट दिवचें, तुमकां आपली मतां दिवची? आतां पर्वरी विशिश्ट तुमकां सांगचें म्हटल्यार पर्वरेन खुबशीं अशीं कामां आसा जी जावंक ना. म्हणजे लोकाभिमुख म्हणटा आमी जी कामां जावपाची ती जाल्ली ना. आतां आमी फक्त पळयता कितें हायरायज बिल्डिंग्स जाल्ले आसा आनी हायरायज बिल्डिंग्स जाल्ल्या कारणान लोकां कडेन जे लोकांच्यो गरजो आसल्यो पळय त्यो तेच्या कडेन दुर्लक्ष जाल्लें आसा. उदकाची समस्या आसा. बिल्डिंगांनी उदक पावता, बाकीच्या घरां उदक पावना. म्हणजे पर्यायी वेवस्था सारकी जाल्ली ना. लायटीचोय प्रॉब्लम आसा. त्याच बरोबर कचऱ्याची विलेवाट ही प्रॉब्लम आसा. हे जाले एक मूलभूत प्रश्न रस्त्यांचे हेजे तेचे. त्या भायर डेवलपमेंट ज्या लोकां खातीर ज्या गांवां खातीर जावपाक जाय आसलो. जशी शेतां बुडटात, शेतकाऱ्यांक त्रास जाल्ले आसा. त्याच प्रमाणे हांगा आमी पळयता पर्वरी मार्केट आसा. मार्केट मोडकळीक पावला. 5-7 वर्सां जालीं तो केन्ना पडत तो नेम ना आनी तेंचें स्थलांतर योग्य रित्या जावंक ना. म्हणून गोंयकारांक हांगा गांवच्या लोकांक मार्केटान स्थान ना. त्याच बरोबर कोण धंदो घालूंक वतात जाल्यार थंयसरूय पंचायती त्रास करतात, आमदार त्रास करता. आमदारा कडेन वयचें पडटा. इल्लिगल धंदे चालू आसा. लँड ग्रॅबिंग्स, क्रायम वाडलेलो आसा. ह्यो सगळे समस्या पर्वरीन आसा. आनी प्ले फील्ड, ओपन प्ले फिल्ड्स ना. हें आमी दिवपाक सोदता. ग्रावंड जे आसा पळय, इंडोर स्टेडियम बांदले ते सेकंडरी लेवल ऑफ प्रोग्रेस. कळ्ळें न्ही. पयलीं भुरगो जर घडटलो जाल्यार ताका ओपन मातयेन खेळचें आसता. आतां ओपन प्ले फिल्ड्स आमी मेंटेन केल्ले ना. कित्याक केल्ले ना? आमदाराक दिसलें, मंत्र्यांक दिसता कितें व्हडले प्रोजेक्ट राबयले जाल्यार 30% कमिशन मेळटा. ओपन प्ले फिल्ड्स जर बांदले जाल्यार कमिशन मेळना, लोकांची सोय जाता. सो लोकांक कशी सोय करून दिवप हेचे कडेन आमचो लक्ष आसतलो. पर्वरी आसा पळय ती ऑलरेडी डेवलप कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी
ह्या गेल्या 10 वर्सांक आमी पळयता रोहन खंवटे निवडून हाडल्याक जी डेव्हलप कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली वी वर वन ऑफ द बेस्ट नेबरहूड्स ऑफ गोवा. नाव दीस इज द स्पॉइल्ड नेबरहूड ऑफ गोवा. सो आमी प्रगत जावचे खेरीज आमी म्हाका दिसता सकयल येयल्ले आसा. जशें हांवें म्हणलें क्रायम वाडलेलो आसा, उदकाची समस्या जाणवल्ली आसा आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी हांगा पळयतात. तर थळाव्या लोकांक कसो आदार दिवप आनी तेंच्या खातीर कसल्यो सुखसोयी आमी उपलब्ध करून दिवंक शकता. सर, जे लोकांचे प्रश्न आसा, जे समस्या ते तुमी समजून घेतात, मात लोक हे आपले जे प्रश्न आहा ते मांडपाक तयार ना, अशें कित्याक जाता? हय, पर्वरी एक उच्च शिक्षीत आनी एक बरी लोकॅलिटी आनी वन ऑफ द बेस्ट नेबरहूड म्हटलें. आनी म्हाकाय तेन्ना दूख दिसलें जेन्ना रोहन खंवटे हांगा सेकंड टायम निवडून येयलो. लोक सामके भयभीत जाल्ले आनी आजून पर्यंत भयभीत आसा. ज्या प्रमाणे विलास मेथर मर्डर केस सामके गोंयांक हालोवन उडयले. एका RTI एक्टिविस्ट जो जाब विचारपाक लागलो, जो न्याया विरोधान जेन्ना तोंड उगडलें ताणें, तेन्ना तेजे प्राण ताका गमोवचे पडले, ताका जळोवन मारलो. त्या नंतर आनी एक श्याम फातर्पेकर म्हणून ताका तेणें जाब विचारली सरपंचाक आनी थोड्याच दिसांनी ताका मार खावचो पडलो आनी तेजो व्हिडियो काडून व्हायरल गेलो मारता पळय तो. त्या भायर एक ओलाव आल्बुकेर म्हणून डॉक्टर ओलाव आल्बुकेर, एक उच्च शिक्षीत आमचो वकिलाक सुद्दां मारहाण जाली साल्वादोर दुमून. आनी तेणेन जेन्ना कंप्लेन करपाचो प्रयत्न केलो, FIR लॉन्च करपाचो प्रयत्न केलो, त्या वेळार रोहन खंवटे जो कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्लो तो थंयसर आपले सगळे गँग घेवन येवन थंयसर इंटरफियर केले पुलिसाच्या कारभारान आनी तेज्या वकिलाच्या विरोधान परतो FIR रजिस्टर करपाक लायलो. सो हे सगळो प्रकार पळोवन आनी जे एटेम्प्ट टू मर्डर हांगा जाले, दुसरे हांगा रेप इन्सिडंट जाल्या आनी लँड ग्रॅबिंग्स जे सर्रास जाताले, लोकांचे धंद्याचेर कंप्लेनी करप, लोकांच्या घरांचेर विनाकारण कंप्लेनी करप, लोकांच्यो जागो बडकोवप, 114 फॉर्मा वयली नांवांत गाळून उडोवप. लोक भिवचे ना कित्याक? खुबश्या प्रमाणान आतां लोक मातशे भंय लोकांचो गेल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना रोहन खंवटेक आयज एंटी इनकम्बन्सी खूब आसा, लोक ताज्या बरोबर ना आनी दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी इज रायप फॉर अ चेंज नाव. तर इश्टानो, हे आशिल्ले तृणमूल पक्षाचे कांय विचार आनी हे विचार आमी तुमच्या मेरेन पावयतात गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान. इश्टानो, सांजेचो वेळ जाल्लो आसा आनी पर्वरी मतदारसंघान आमी जायत्या मतदारांच्यो शीण आयकली, जायत्या मतदारांचे प्रश्न समस्या आयकून घेतल्यो. आतां त्यो सुटाव्यो करप ह्यो पुरायपणान आमदारांच्या आनी जे जैतिवंत जावपी पक्ष आसात त्यांच्या हातान आसा. तर इश्टानो, मंथन मतदारसंघाची ही कार्यावळ आयज हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खेपे मेळुया एका नव्या कार्यावळीन, एका नव्या मतदारसंघान.